दीस सोमार जुनाची 16 तारीख 2025. पयलें वाचप सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 6 वोळ 1 तावन 10 पर्यंत. भावा भयणीनो, देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कुरपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयिन्न वेळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. होस्सो तो आयिन्न काळ, होस्सो तो सडवणेचो दीस. आमच्या मन्यारपणाक कोणेंच दुर्स नये म्हूण आमी कोणाचेच वाटेर आडकल घालूंक वसना. आमच्या जिवनाच्या सर्व घडितांनी दीग सोंसणिकाये वरवीं देवाचे सेवक म्हणून आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टामध्ये, गरजामध्ये, अडचणेमध्ये, चेरबादांचे मार खाताना, बंदेंत लोळोन आसतना आनी उसांबोळ्याचे मध्ये पुरासणेन चलवताना, न्हीद खळताना वा उपास करताना आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान, जाणवायेन, दीग सोंसणिकायेन आनी दयाळ स्वभावांनी आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर, निश्कपटी मोगाचेर, आमचे शिकवण्याच्या सताचेर आनी देवातावन येवचे समर्थेचेर खरी पातयणी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद, कीर्त वा अपकीर्त हें लेखी नासता आमी जियेता. आमकां फटकिरे म्हणटात, तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात, तरी आमी सक्तांक वळखीचे. आमी मरणाचे तणयेर पावल्ले बरी दिसता, तरी आमी जिवेस आसा. आमकां मारन बडयल्यात, तरी आमचेर मरणाचें फर्माण पडूंक ना. आमी दुखांत आसा, तरी सदांच संतोश भरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातले, तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1, 2 तावन 3 आनी 3 तावन 4. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केलां विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासीनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुझें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो, वय उजवाड म्हजे वाटेचो. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वोळ 38 तावन 42 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, दोळ्यांक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका. कोणीय तुज्या उजव्या पोल्याक थापड मारीत जाल्यार घुवन तुजो दावो पलोय ताका दाखय. कोणीय तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोल करून एक मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताचे संगाता 2 मैलां वस. तुजे लागीं मागतल्याक
दी, आनी तुजे लागीं उसणी दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजूची थोडी कठीण शिकवण आमकां दिता. वायटाक फारीकपण घेनासता तुज्या एक पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखय म्हणली जेजूची शिकवण आमकां समजोवंक कश्टाची. ह्या जेजूच्या उतरांचो अर्थ आमी सेवक जायचे म्हणून न्ही, बगार आमी वेगळेच रितीन जबाब दिवचे म्हणलो. आमकां दूख दितल्यांक मोग आनी भोगसाणें दाखयचे. तांचे ती दयाळ आनी उदार जायचे म्हूण जेजूचो उलो. संवसारी चिंतनांनी आनी करण्यांनी भरिल्ले आमकां हें एक भोव कश्टांचें पंत आव्हान. पूण आत्मीक चिंतनांनी आनी करण्यांनी जियेतना भोव सलिसायाचें जातलें. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार राग येतना मोग दाखोवचो आनी द्वेश दाखयनासतना भोगसूंचें. आमी रागाक राग दाखयता गी वा दयाळाय दाखोवंक साध्य आसा आमच्यान. जेजूची शिकवण पाळन मोगाच्यो करण्यो आदारन समाधानेचो संवसार रचोवंक खंडीत साध्य आसा.